फाटल्या सप्तकाच्यान पावसाची दुमशणां सुरूच आसात। उटंगाराच्या पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जायत आसा। मंगळारा फांतोडेर कारापूरच्या कोठी वाड्याचेर फणस कोसळून 2 घरांची पडझड जाली। लायटीचो एक खांबोय मोडलो। ह्या घडणुकेत आमकां सालवार केली अशें लक्ष्मी नाणशेकर हिणें सांगलें। फांतोडेर 5 सुमार फणस पडलो, गाडयेर पडलो, तुळस गेली, पत्रे खळ्यांतले, घराचे अर्दे गेले वाटेर तरी कोण नासली भितर। फायटीन न्हिदली आमी। आयज तयार रुमान न्हिदतालो तो न्हिदोना तो न्हिदा। आयजूच तो चौकान न्हिदलो आनी हांव बी गो कितले भियाला। हांव म्हणटा म्हाजेर पडलें मरण। धाकटू उडे लायट ना काय ना पळयल्यार सगळें मरण। झाड पडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून मजत कार्य केलें। आयज आमकां सकाळी जवळ 5:50 कॉल येयलो की कारापूर कोठीवाडा जे किशोर नानशेकर आवयच्या घरार पणस पडला म्हणून। आमी ताबडतोब हांगा स्पॉटार पावले। पळय जाल्यार ते गाडी आसली थंय इलेक्ट्रीक वायरी सगळी खांबो घेवन ते पणसाचे झाड पडलेले आनी आमचे सद्या आतां काम चालू आहा आनी ऑलमोस्ट 50% काम जाल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।